दिसान दीस गोंयांत कांकराच्या रोगाचे दुयेंती वाडत आसा। ते खातीर चडांत चड बायलांची भलायकी सुदारपा खातीर आनी बऱ्या तरेची उपचाराची सुविधा मेळची हे खातीर गोंयांत कांकराच्या रोगाचे उपचार करपी खास हॉस्पिटल बांदप सुरू आसा। गोंय वैजकी महाविद्यालयाच्या वाठारांत येवपी कांकराच्या रोगाचे इन्स्टिट्यूटाचे काम फुडल्या 18 म्हयन्यां भितर पुराय जातले अशें आश्वासन भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन दिलें। बिरेस्ताराव नगराव सत्तरींतल्या पंचायतीचे स्थापणूक दिसा निमतान भलायकी शिबिराचें उक्तावण केले उपरांत तो उलयतालो। ब्रेस्ट कॅन्सर स्क्रीनिंग म्हणजे महिला फुडें वचून त्रास जावं नये ह्यो सगळ्यो गोश्टी आमचे सरकार करता। आयज तुमकां गोंया भायर वचपाची गरज पडची ना। कॅन्सराची दुयेंस जाल्यार आमी पळयताले की गोवा सोडून लोकांक मुंबय वयचें पडलें, लोकांक त्रास जातालो। आयज आमचे नवे हॉस्पिटलाचें काम चालू आहा। 270 कोटी देशाचे प्रधानमंत्र्यान आमकां सँक्शन करून दिल्ले आसा आनी ते आमी टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल बरोबर म्हाका दिसता फुडल्या 18 म्हयन्यांत ते चालू जातले आनी तेंचे लोक बी हांगा येवन आमकां मार्गदर्शन करता। म्हणजे आमच्या लोकांक, गोंयच्या लोकांक गोवा सोडून भायर वचून ट्रिटमेंट घेवपाची गरज पडची ना। जे दुयेंस जे हांव पळयता की तेजी वाड जावंक लागल्या त्यो स्पेशलिस्ट आमी हांगा गोवा मेडिकल कॉलेजान उपलब्ध करून आमी तेंच्या माध्यमांतल्यान आमची गोंयची जे योग्य तरेची फेसिलिटी दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो। आनी हांव लोकांक सांगूंक सोदतां की तुमकां जे कितें तुमकां दिसता की आरोग्य क्षेत्राच्या माध्यमांतल्यान भुरग्यांक लावंक जाय आनी महिलांचो एक वेगळ्या तरेन आमकां तेंची योग्य तरेची ट्रिटमेंट आनी प्रिवेंटीव अशी ट्रिटमेंट करूंक जाय ते सगळे सोयी सुविधा आमी वाळपयचे आमच्या हेल्थ सेंटरान आमी सगळे प्रोविजन केल्ले आसा। आयज वाळपयचे आमच्या हॉस्पिटलांत गोवा मेडिकल कॉलेजाचे डॉक्टर्स येवन आमी आठवड्यांतून 2दा आमी हे सगळे सॅटेलायट क्लिनीक आमी चलयतात। त्याच बरोबर काल आमची मिटींग जाली की म्युनिसिपालिटी क्षेत्रांत आमकां केंद्रा कडल्यान 105 कोटी सुमार रुपया येतले आनी ते आमी आमच्या वेगवेगळ्या म्युनिसिपालिटी क्षेत्रांत आमी एक मॉडर्न अशे क्लिनिक्स आमी घालपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो।